मुरगांवचे सगळे लोक नागरिक एकत्र झाले. जो कोळशाचो इशू कोल हो लोकांक नाका आणि ज्या परिस्थितीन आम्ही एक एप्लिकेशन फायल केल्ले मार्चान मेळून आम्ही 15-20 जाणांनी आणि कलेक्टराक सांगले की हो इशू असो तो कोलाचो हो एक कोल स्मेल येता आणि जो क्वॉलिटी ऑफ द कोल इज व्हेरी चीप अशें दिसता म्हणून आणि तेजेर एक्शन घेवची इमिजिएटली आणि परिणाम कितें जाता लोकांचेर आणि प्रदूषण कशें जाता इन्वायरमेंटाक कसो इफेक्ट जाता तेजेर आमी एक्सप्लेन केल्ले. म्हणून आपूण कलेक्टराक धाडला आणि तेजेर आमचो मुवमेंट हे चालू आसा. आमी तेजेर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागलेलो की म्हणून आमी ऑलरेडी गेला आणि तेजेर प्रोसेस चालू आहा. पूण वायट खंय दिसता की आयच्या परिस्थितीन जर पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर विथ द डायमिटर ऑफ 10 मायक्रोमिटराचेर फायंड आउट करता जाल्यार ती PMO 10 आसा. तूं जर इफ यू गो अँड क्वॉलिटी आयच्या दिसाचेर फायंड आउट करी जाल्यार इट इज एक्सिडींग द WHO लिमीट आसा 97 मिलीग्राम आसूंक जाय सेमी हितूंतल्यान तो इट इज गोवन टू मोर दॅन 100 and 200 म्हणजे PMO 2.5 टू PMO 10 पावल्ले आसा. हो इतलो सूक्ष्म आसता इतलो सबस्टल आसता की तो तुजे एअर ब्रीथ करता तसो तो डायरेक्टली भितर वयता आणि तुजे डायरेक्टली लंग्सांक इफेक्ट करता. आता जसे जस्टीस आमचो रिबेलो एक हेणे केला की इनाफ इज इनाफ म्हणून तशें आतां मुरगांवचे लोक म्हणपाक लागले इनाफ इज इनाफ खूब जाले खूब सोंसले आमी मुरगांवच्या लोकांनी आतां आनी सोंसपाक जायना. कोळसो आमच्या म्हाका नाकासून तकले पर्यंत पावलो आतां आनी सोंसपाक जायना. म्हाका दिसता आतां कोळशा कंपनीनी विचार करपाची गरज आसा. कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय. मुरगांवचे लोक आतां खूब सोंसले. म्हाका दिसता चिंबलकारांनी जशें जिखले पळय तशें आतां मुरगांवकार उठपाचें आहा आनी मुरगांवकार उठले न्हू जाल्यार एकदां इतिहास घडटलो की मुरगांवचो कोळसो म्हणटा तो बंद जावपाक जाय आणि जातलो. लोकांनी आयज लोक म्हाका खूब 500-600 लोक येयल्ले. फाल्यांच्यान लोक असो मुवमेंट करतलो की म्हाका दिसता घराघरांच्यान लोक येतलो आनी हांगासर पॉलिटिक्स कांय ना. BJP काँग्रेस MGP RGP कांय ना. सगळे मुरगांवचे लोक उठल्या आणि म्हाका दिसता एक कोळशाचो मुवमेंटाक हे एकूच हें आहा की हो कोळसो मुरगांवचो बंद जावपाकूच पडटलो जावंकूच जाय आणि जातलो. ही खाली कोल पोल्युशन जाता म्हणून आपयल्ली आणि तेतून आमकां बऱ्या पैकी लोकांचो उत्सव दिसून येयलो. आमी हे प्रश्न कोल पोल्युशनाचो प्रश्न दामून सांगला त्या प्रमाणे आमी सदांच म्युन्सिपाल्टीन रेस करताले पण हेका आमचे कोणूच आमचे जे CO असो ना चेअरपर्सन असो कानार घेनासले. आमी हेच्या पयलीं हेका सांगलेलें की बाबा हे पत्रे घालता तेतून पोल्युशन काय आडोवपाचें ना तरी पण आमचे विदाउट परमिशन हे सगळे काम करता आणि MPD इतले मत सोडलेलो आहा की ते आपणाची ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आणि ताका म्युन्सिपाल्टी लागना PDA लागना आणि कोण लागना आणि बिंदास सगळे कामां चालू करता. हांव इतलेंच मागता की जी ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आणि हेंचेर दबाव हाडपाचो आणि कामां करून घेवपाचें. आमी कसल्याच हेका परमिशन दिवंक ना. ताका लागून सांगता की बाबा सगळे जाण एकठांय जावया आणि आमचो कितें फोर्स आहा तो दाखोवन दिवया. नमस्कार. आयचो तुम्ही पळयलेलें एक एजिटेशन धाकटेशें केल्लेलें पण लोक बरे जमले आनी प्रतिसाद हेका बरो मेळ्ळो मुरगांवकारां कडसून. आनी एक आतां कळोन येयला की आमदार फाल्यां करतलो तो आतां खंयसून जागो जालो देव जाणा. आतां 3-4 दिसासून वास येता तेन्ना तो जागोच नासलेलो. आतां एक मदींच ताका दाबोली वास पावलो असो म्हाका दिसता. कोळशाचो वास दाबोली पावलो दिसता म्हणून तो जागो जालो आनी तेजे लोक तर इतके दीस न्हिदलेले तांकां कांयच खबर नासलेलें. आतां तेंच्या लोकांनी एक एप चालू केला की वास येता भोंवतात घराघरांक सांगपाक की बाबा फाल्यां मिटिंगेक येया आनी वास येता तेजेर उलया म्हणून. पण हांकां आतां म्हाका दिसता हेज्या पयलीं त्या आमदारान तांकां कितें तरी दिल्लेली ते वासाक काय कितें नाकान तेंचे गुड्डे मारलेले काय खबर ना. आतां तांकां वासाक कळ्ळें दिसता आतां काडले दिसता गुड्डे तेंच्यांनी भायर आनी तांकां कांयच कळ्ळें बाबा वास येता म्हणून भोंवता लोकांक सांगून. आमी करपाचें थरयता 2 दीस जाले. हांवें ताका भितर कितें जावंक शकता तें कळयलें फुडाराक खंय तरी. अरे बाबा अरविंद ताका ओपनली केलें सांगलें जाल्यार कितें जातलें ताका पयलींच रिजल्ट दिलो कशें घडलें आनी आतांच्या आमदारान फाल्यां खातीर मिटींग घातली. कारण हें थंयच्यान ताका कितें तरी कळ्ळें ताका आमी करतले आनी तेणी करपाक अशें करपाची गरज ना लोकां खातीर करतलो जाल्यार हांवें 15 वर्सां 10 वर्सां हांव सरकारान आसलो कितें शक्य आहा तें केलां. हांव व्हडलें परतून घातलें अशें क्लेम करचो ना पूण कितें तरी बरें केलां इतलें म्हाका स्वता खात्री आहा. जाल्यार अरविंदान सांगलें अशें कितें करया प्लॅनिंग करया चालू आहा तूं तुज्या प्रमाणे कर. काल चाफेश्वरा कडेन फंक्शन आसलें थंयसरले लोकांनी म्हाका सांगलें आमी उलयले सगळे आमी सगळे कावन्सिलर आसले आमचे बरोबर बाकी सगळे मित्र मंडळी आसले तेन्ना उलोवप मातशें जालें. हांवें म्हटलें हांव तुमच्या वांगडा आहा म्हूण उतार दिला तुमकां जाय तेन्ना आमकां उलो मार हांव सदांच येतलो. फॉर्म्युला 4 येयलो तसो हेका आमी एज्युकेशनाक सगळ्यांक तयार जावंक जाय पण तुमची संख्या जाय जशें भोगल्यार 100 सांगलेलें आनी 3ऱ्या दिसा जवळ जवळ 1200 लोक जमले.
हे सगळे बोगदेकारांचेच न्ही, रुंगाकार बोगदेकार सगळे ॲक्च्युली सगळ्यांचे मिळून एक काम ते आमचे हें जालें. तेतून आमचे स्पेशली आमच्या खातीर एक मार्गदर्शन करपाक आमचे तारा येता बरें दिसता खूब. पॉलिटिकल एफिलिएशन सगळे सेपरेट. हांगा पयलें जाल्यार डिफरंट पार्टी डिफरंट लोक आसतले आनी डिफरंट सपोर्टूय आसतले. आमकां तें लागना, आमकां दिसपाक येना. तरेच ह्या दिसांनी हें पोल्युशन भयंकर वाडलेलें. संजय भाई हांगा फुडें ना, त्यांनी आपल्या विशयान उलयलें सांगलें. त्या प्रोग्रामाक आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो, तुमी सगळ्यांनी साथ दिली. आयज जर त्या दिसा 100 जमलेले आनी वेरी थर्ड डे थंय 1000 लोक जमलो. आमकां जर खरोच कोळसो नाका जाल्यार त्याच मोमेंटाक तुमी एकाक म्हाका मॅसेज दिवन नेक्स्ट टायम मिटींग म्हाका कोणी सांगूंक ना, म्हाका ताणें आपोवंक ना अशें जमचें ना. दुसरे फावट तुमी येताना एक मॅसेज कळ्ळी की हेच्या पेक्षा तेंच्यांनी 100चे 1000 केल्ले जाल्यार आमी जर हांगा आतां 500 लोक जमलेले जाल्यार आमी कितले करपाक जाय, नेक्स्ट रावंडाक 5000 लोक करूंक जाय. बरोबर न्ही? ही जबाबदारी आमी तुमचेर सोडटा. फुडलें काम आमी आमचे तकलेर घेतलेलें आहा. कारण आमी एकदां सांगलां की आमकां कळसो नाका, कारण लोकांक त्रास जाता. 7 ते 8,000 वर्कर्स आसलेले आतां फक्त 1500-1600 आहा. कोळसो हाडलो जाल्यार ते वर्करूच जावंक नासले 15,000 न्ही, तशें जावंक ना. तर कोर्टाचे कितें तरी फॉल्ट आसतले म्हणून म्हाका दिसता पयलीं 7-8,000 आसतले. आमकां खबर आहा कितलेशे आमचे UP-वाले लोक, कर्नाटकाले लोक बाबडे बरे हांगा फॉल्ट करताले. आमचे लोक आसले. ती परिस्थिती सगळी डिटेलान सांगता. आमचो मेन पॉयंट म्हणटा तो आमकां कोण ह्या कोर्टांतून आमकां हँडल करपाचो, ह्या कंपनीक चिंतचें पडलें, सरकारान चिंतचें पडलें. ताचे सरकारान आमी मागणी घालता. सगळे आमचे सरकारी सगळे पार्टीचे सगळे लोक हेचेर उलयला. सगळ्यांची मागणी आहा, जनरल पब्लिकाची मागणी आहे. बरोबर काय ना? एक खंयच्या पार्टीची मागणी न्ही, सगळ्या जनरल पब्लिकाची मागणी आहा. कारण हो कोण काँग्रेसवाल्याच्या पोटान वयतलो, BJPच्या वयचो ना, ताका लागून सिकनेस आहा, RGPक जावचो ना, असले कांय विशय ना. सिकनेस हेका लागून जावपाचो सगळ्यांक जावंक शकता. हे मानला तुमी आयज कळटा. तुमकां सगळ्यांक इतल्या एक शॉर्ट ट्रेडिसान पावले. देव बरें करूं तुमकां.